1 into 10.5 into 4, 50 meter was made. At the said location, there exists Saint Anthony Chapel, which is more than 100 years old. Vendalna Dalada. And as a part of construction, it was required to be dismantled. There was stiff resistance from locals, and to honor the religious sentiments, the decision was taken not to touch the said chapel, and as a reason, the work of construction VUP had to be dropped. It is not that the government did not take, Speaker sir. थंय करपाक दिवना लोकांनी आमच्या आमदाराक खबर आहा आनी तेका लागून ते ड्रॉप करूंक पडले स्पीकर सर. आतां आमी सर तेका त्रास करून 550 मिटराच्या फुडें आमी अंडरपास केल्लो आसा मुशीरवाडो कोलवाले 4 रस्त्याचेर. हांव नको कसले फियर एंड एग्जायटी आहा स्पीकर सर. इन व्यू ऑफ दॅट शूड नॉट बी फियर एंड एग्जायटी ऑफ द गव्हर्नमेंट हॅज नॉट टेकन एनी स्टेप्स. आय हॅव प्लेस्ड ऑन द टेबल जे दिल्लें आसा सर आन्सर म्हणजे. स्पीकर सर पयलू म्हणजे तुमकां देव बरें करूं तुमी हें रेजोल्युशन घेतलें कित्याक काल रातचे म्हाका हांगातले लोक मेळपाक येयल्ले. स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आतां थंयचे जे आमदारांनी रेज करून येन्ना म्हटल्यार ते जावपाक जाय ओव्हरब्रीज फ्लायओव्हर जावपाक जाय मात जावंक ना. पेडणेचो आमदार आसा जावं मांद्रेचो आमदार आसा थिवेचो आमदार आसा हें तेन्ना घेवंक जाय आसलें मात आजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पीकर सर जशें रिप्लाय दिल्लो आसा की हें जातलें म्हणून आतां फुडें आसा म्हणून आतां थंय कितें जाल्लें आसा थंय 2 स्पॉट आसा. एक कोलवाय आसा कोलवायचो जो स्पॉट आसा तो स्पॉटार ते मेन जंक्शन आसा आनी त्या जंक्शनाचेर स्पीकर सर खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट 15 ते 20 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हेजी जबाबदारी खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटान तेन्ना घेवपाक जाय आसली. लोकल्सांनी जे गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी लेटरां केली. दुसरे हांव टेबल करता ती लेटरां खंयची खंयची केल्ली आसा ती सगळी लेटरां केली आनी त्या लेटरां सांगली. मागीर तेज्या नंतर डिपार्टमेंटाचें कांयच जावना. मागीर पंचायतीक केलें. पंचायतीन मागीर ग्रामसभा घेतली. ग्रामसभेन थंय डिसायड जालें की आमी लेटर घेतलें म्हणून. तेच्या पयलू एक्शन प्लॅन कांयच जाल्लो ना. स्पीकर सर हो सामकी डेंजरस एरिया जाल्ली आसा. ही कोलवायचो एक जालो. दुसरे जे आसा ते म्हणजे स्पेसिफीक स्पीकर सर दुसरे ते धारगळचे आसा. धारगळ जो जंक्शन आसा तो इकनॉमीक झोन आसा. तो इकनॉमीक झोनान स्पीकर सर थंय खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाता आनी खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाल्ल्या कारणान थंय भुरगे जे आसा आमचे भुरगे क्रॉसींग जाता पेस्टल क्रॉसींग जाता सगळे लोकांची क्रॉसींग जाता जावं ट्रॅफीक आसा. आतां दुसरे सायडीच्यान तुवेचो रोड वयता भितुरल्यान. सो एक मेन जंक्शन कसो आसा तो आनी त्या जंक्शनाचेर सेम स्पीकर सर एक्सिडेंट जायत आसता. खुबशे एक्सिडेंट जाले. म्हाका दिसता मोर देन 20 एक्सिडेंट जायत आसता. बट हेका लागून कित्याक स्पीड तुमी खबर आसा हायवेचेर स्पीड कितली जाता. आतां पत्रादेवीच्यान आमी पळयता काणकोण मेरेन हायवे बांदलेलो आसा आनी खुबशी आमची घरां. तूं म्हाका आन्सर करनाका म्हणटा तो आतां कितें कितें उलयता स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव म्हाका पयलीं आन्सर करपाक दी पयलें स्पीकर सर. आन्सर दिलो स्पीकर सर हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्लें आसा. तो म्हणटा पेडणेचे आमदार करना कोण टीव्हीचो आमदार करना. हांवें क्लियर बरयल्लें आसा स्पीकर सर. आय विल रीड दीस आन्सर सर. I want to read. Speaker sir, subsequently proposal for. Yes, Speaker sir, I answer करता. तो भाषण करीत आहे Speaker sir. I have answered whatever he is telling Speaker sir. Why is he asking again? I have answered exactly. I want to read. I want to read my answer Speaker sir. I want to read my answer Speaker sir. तो नगर इलेक्शन करता आमदाराचे Speaker sir. हायवे अथॉरिटीच्या लोकांचे answer clear cut दिले Speaker sir. एक मिनिट सर पॉइंट ऑफ आयकोपाचें ना Speaker sir. ते कित्याक करता पयलू जावपाक जाल्लें. हे आमकां कॉलिंग अटेंशन घालपाक मेळोंक ना. पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर आमकां कॉलिंग अटेंशन घालपाक पडूंक ना. एक मिनिट पयलू जावपाक जाय स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्यमंत्री उलोवपाचें. पॉइंट ऑफ ऑर्डर दाखयता वयर सर म्हणून. पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणून पॉइंट ऑफ ऑर्डर. एक मिनिट सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर he has raised it. स्पीकर सर सगळे उलया कोणाक हरकत ना. Speaker sir, कॉलिंग अटेंशन त्याने रेज केला. he has to be able विरोधी पक्ष नेते समजून घेवपाक जाय. ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री उलयतात सगळ्यांची जबाबदारी आसा. तुम्ही बसपाची बसून घ्या. लोकांनी ड्रॉप करपाक लायला स्पीकर सर. आतां तो कपेल मोड म्हणटाले हांव म्हाका विचारचें स्पीकर सर. म्हज्यार हांव आन्सर करता न्ही स्पीकर सर. म्हजें क्लियर इंडिकेशन आसा की आमकां करपाक जाय. हांव केन्ना सरकार करना म्हणून ना स्पीकर सर. हे आन्सराचेर दिल्लें आसा. फक्त तो आतां सांगता की तांकां पडून गेल ना हांकां पडून गेल ना आमी करता अशें ना स्पीकर सर. आन्सरा भितर क्लियर आसा आमी करूंक सोदता. फक्त तो सेंट एंटनीज कपेल आसा ते ऑब्स्ट्रक्शन करता एक सायडीन करना. स्पीकर सर मिनिस्टराक हांव क्लियर करपाक सोदता. स्पीकर सर गांवच्या लोकांक घेवपाक जाय आनी जे पंचायत आसा ग्रामसभा घे आनी ऑफिसरांक धाडा की तुम्ही जावचीच ना म्हणून सांगले. थंय कॉपेल आसा म्हणून सांगले. तशें स्पीकर सर तो अशें सांगूंक सोदता की आमकां आमदारांक पडलेलेच ना कशें सांगूंक सोदता उदोवच्यान. आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात. आमी कंटिन्यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थंय ऑन सायड येयला चॅक केलें आनी कामूय सुरवात केला. ते फॉर्मेलिटी स्टार्ट केल्यात.
म्हाजो इतलो प्रश्न आहा, म्हाजे जन्मभूमी ती, हांव म्हाजो त्या गांवचो आनी ते कॉन्स्टिट्युएंट 3 विलेजीस म्हाका थंयच्यान क्रॉस जातात आनी आमी दोगूय आमदार थंयच्या त्याच रोडांतल्यान क्रॉस जातात. केन्ना तो फ्लायओव्हर बेगिना करची गरज आहा. इम्पॉर्टंट हय जाणात त्याच्या डन मोपा एअरपोर्ट येयला थंयच्यानूय टुरिस्ट फ्लो जाता. इतलेच रिक्वेस्ट आहा की बेगिनात बेगीन थंय फ्लायओव्हर जातलो म्हाका खबर आहा पूण बेगिनात बेगीन थंयसर सिग्नल घालचे आनी स्पीड ब्रेकर घालचे जेणे करून कांय दुर्घटना घडची ना. प्रवीण आर्लेकर. स्पीकर सर, आयज जो विशय ते फ्लायओव्हराक लागून काडलेलो आहा तो खूब तेंप जालो. हांवूय बी PWD मिनिस्टरा फाटल्यानूच लागलेलो आहा. थंय हांवें CMाकूय व्हरोन ते दाखयल्लो आहा, CMानूय पळयल्लो आहा स्वता. पूण तेका लागून हांव विरेशाक सांगूंक सोदता की ते दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं हें काडचो न्हू, कित्याक म्हाकाय तितलो हें आसा. हांव तेज्याच फाटल्यान लागलेलो आहा आनी म्हाकाय जाल्लो जाय तो. तेका लागून हांव सांगूंक सोदता कित्याक ऑलरेडी आमी आमचे लोकूय बी आमचे पंचायतीनूय बी सगळे हे घेतलेले आसा ते. तेका लागून सरान आमकां प्रॉमीस केल्ले आहा जाता इतले बेगीन तो करून दिवचे. आनी म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, जो सर्वीस रोड आहा पळय तो सर्वीस रोड एज फास्ट मातसो तो करून दिवचो, कित्याक तो पेंडींग खूब तेंप जालो उरलेलो आहा. तशेंच हांगासर रमलस घालून दिवचे एज फास्ट. स्पीकर सर, म्हाका कळोवपाक जाय आमचे रूल बुकान खंय तरी बरयल्लें आसा की दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेवपाचे ना. गोंय एकूच स्पीकर सर, खंय तरी बरयल्लें आसा. ऑलरेडी हो विशय हांवें सुरेश बोरकार. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. बरयल्लें आसा. हो पळय रूल बूक आसा. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडटा पयलीं. पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडटा. आमदारान सांगपाचें म्हाका तेणी घेवचे पॉइंट ऑफ ऑर्डर करचे न्हू. तेणी आमदारांक पॉइंट आउट करचे आमी फॉलो अप करता. आमी पॉइंट आउट करूंक शकता तो. स्पीकर सर, माननीय सदस्य बसून घ्या सगळे. आमकां इनकेपेबल म्हणून समजूंक दाखोवंक सोदता की बसून घ्या. स्पीकर सर, ह्या रूल बुकान खंय बरयल्लें विरेश बोरकार बसून घ्या. आमकां रायट आसा स्पीकर. विरेश बोरकार बसून घ्या. ताका कितलो रायट आसो तेणी पॉइंट आउट करूंक जाय आमदारांक खंयच्या आमदारांक पॉइंट आउट करता. फॉलो अप करता. माननीय सदस्य रायट आसा. रूल बुक जी तारळकर बसून घ्या. स्पीकर सर ताका रूल बुक फॉलो कर म्हणून सांग. रूल कमिटी आमदारांक पॉइंट आउट करूं नाका. जी तारळकर बसून घ्या. पॉइंट आउट करता म्हाका पॉइंट आउट. एक काम करा. तुमकां कोणें सांगला की स्टेडियोची घेवपा जायना म्हणून तुका, पण तूं अननेसेसरी रेज करता. स्पीकर सर, स्टेटमेंट केल्लो आसा स्पीकर सर. बसून घ्या. सगळ्यांनी आयकलां आनी सगळ्यांनी नोट जाल्ले आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, खंयचे आमदाराचे आमी तेणें सांगलें की तो आमदाराक पडोवन गेल्ला, ते आमदाराचे पडोवन गेल्ला, तेजेर हांवें ताका बंद केला स्पीकर सर. हांव आमदार गोंयचो सर, कोणें घेवंक शकता, पूण तो दुसऱ्याचे पेडण्याच्या आमदारान घेवं ना आनी कोणें घेवं ना हे ताका भाशणाक परवडना. आन्सरान ताका लागून हांवें मदीं पडला स्पीकर सर.